काँग्रेसीच्या काय पदाधिकाऱ्यांची बेगीन वेंचणूक जावची म्हूण धडपड, तांकां विकपाच्यो आसात उमेदवारांक तिकेटी। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान केला आरोप। मोगो पक्षाचो दीपक ढवळीकर म्हणटा कोर्टांतल्यान न्याय मेळपाची आशा ना, आतां वतले लोकांच्या न्यायालयात। वेळ वगडायलो म्हूण न्यायालयानच दिलो मोगो पक्षाक लाखाचो दंड। मुंबय वा पुण्याच्या खासगी हॉस्पिटलांचे धर्तेर जीएमसीतय मेळटले पुष्टीक जेवण। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे गोंयकारांक आश्वासन, सोडेक्सो कंपनीक दितले कंत्राट। राफेल विमानाच्या विशयावयल्यान सरकार करतले विरोधकां आड आंदोलन, पूण काँग्रेस कशीच तयार ना फाटीं सरपाक। राफेल कराराची संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी करात, खलपाची मागणी। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। काँग्रेसीचे कांय पदाधिकारी अप्रत्यक्षपणान बेगीन वेंचणूक जावपा खातीर धडपडटात, कारण तांकां उमेदवारांक तिकेटी विकपाक जाय असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान केला। पूण ताच्या मतान एक्काय काँग्रेस आमदाराक बेगीन वेंचणूक जाल्ली नाका। मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक येवन तिरंगो हुबोवचो अशी ती मागणी करता ती फकत असंवेदनशील मनीसच आसपाक शकतात अशेंय ताणें म्हटलां। मंगळारा सांजे म्हापशें धुळेरात शेतकी प्रदर्शनाचे उक्तावण जातकीर विजय पत्रकारांकडेन उलयतालो। सध्याची अस्थिर राजकीय परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त जावन बेगीन वेंचणूक जातली काय कितें ह्या प्रश्नाक ताणें कशी जाप दिली पळयात। Congress party wants a mid-term election, which the way that Girish Chodankar is making sense. You should say की आपल्याक mid-term election जाय म्हणून। कित्याक ते बायजणगिरी करता बायलांक फाटल्यान सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा, गोंयकार एकमेकांक सगळ्यांक वळखतात आनी खंयचेच डायरेक्शनान तुका व्हरूंक सोदता तेंय कळटा। हांकां तिकिट्यो विकपाच्यो आहा। काँग्रेस पार्टीचे थोडे ऑफिस बेरर आहा, ते तिकिटीचे धंद्यान आसतात। 5-5 वर्सां तांचो सिजन आसता, हो सिजन तांकां बेगीन हाडूंक जाय। पूण तांच्या आमदारांक नाका मिड-टर्म पोल। सो आमकां मिड-टर्म पोल नाका, कित्याक परती इलेक्शनां जावप इज नॉट व्हेरी कंड्युसीव टू अ वायब्रंट डेमोक्रेसी। कित्याक दितात तुका ती 5 वर्सां? कित्याक ते पडतो कोड ऑफ कंडक्ट दिवंक जायना, पडते लोकांक त्रास पडून जावंक जायना। काँग्रेसीक तर इलेक्शन जाय, वो कोणाकूय खंयच्याय पक्षाक, हांव काँग्रेसूच म्हणना, खंयच्याय पक्षाक जाय। यू शूड हॅव द गट्स टू से आमकां इलेक्शन जाय। कित्याक म्हणटा ते? मांडेवे आनी जुवारी पोलांची पळोवणी करपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 19 डिसेंबराक तिरंगोय हुबोवचो अशी मागणी करपी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचेर ताणें सडकून टिका केली। See, the opposition seems to be hounding him to come out and justify every time his absence. Why hounded? Understand मरे, गोंयकार म्हणटा गोंयकाराचें काळीज व्हडलें मरे तें। गोंयकारपण म्हणल्यार कितें? एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण ना तुमकां ना? तो दुयेंत जावन तो थंय आयलो मरे, ते येवनूय बी म्हणटात यू हॅव टू कम टू होइस्ट द नॅशनल फ्लॅग। कितें फ्लॅग तो बरो ना यू गॉट टू सिम्पथायज विथ समबडी हू इज सिक। तितलेंय ना आतां। सेन्सिटिव्ह, इट इज इनसेन्सिटिव्ह ऑफ द काँग्रेस टू कीप डिमांडिंग हिम अँड फोर्सिंग हिम टू कम टू प्रूव अ पॉइंट। दॅट इज द इनसेन्सिटिव्हिटी। ही इज कमिंग, दॅट इज हीज गट्स। इफ यू अँड आय हॅड इट वी वूड हॅव स्लेप्ट एट होम। इट्स हीज गट्स। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार। आमकां दिसता आताचे परिस्थितीत कोर्टांतल्यान न्याय मेळत असो दिसना। आता हो प्रस्न आमी लोकांच्या कोर्टात व्हरतले। मोगोपचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराची ही उतरां। मोगोपचे याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाडेचेर ताणें ही प्रतिक्रिया दिल्या। आदले आमदार सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटेक अपात्र करचे अशें मागपी याचिका महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान कोर्टात दाखल केल्ली। उरफाटो कोर्टाचो वेळ वगडायलो म्हणून कोर्टान तांकांच 1 लाख रुपयांचो दंड दिला। एकदा जनरल इलेक्शनात निवडून दिले की ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षाक वचून लोकांचो विश्वासघात करचो न्ही असो एक जनते कडल्यान मॅसेज सगळे कडेन वचपाक लागली। मतदारसंघात सुद्दां लोकांची नाराजी दिसली, गोंयच्या जनतेची नाराजी दिसली। त्या खातीर मोगो पक्षान फुडाकार घातलो ही याचिका घालपाक। आनी आमकां दिशिल्लें आमकां न्याय हातूंत मेळूंक शकता, कारण ज्या पद्दतीन प्रोसेस केला ती पद्दत चुकीची अशी दिसली। आनी आमच्या लॉयरान आमकां म्हणलें की ही याचिका धरतली म्हूण आमी फुडें सरले। आनी पळयल्या कालचो निकाल जो लागलो त्या निकाला वेल्यान इतलें स्पश्ट जालें की ह्या लोकशाही राज्यांत लोक हिता खातीर जे कोण झगडटा तांकां आयचे परिस्थितींत न्यायालयांत न्याय मेळूंक शकना हें ह्या निकाला वयल्यान सिद्ध जाता। आज आतां म्हाका प्रत मेळटली, ती प्रत वाचून
एडवोकेट आणि सेंट्रल कमिटी कन्सल्ट करून आमी फुडलो निर्णय घेतले. पूण आमी एक असो निर्णय घेतला की न्यायालयांत आतांच्या ह्या परिस्थितीत न्यायालयांत आमकां आयच्या परिस्थितीत आमकां न्यायालयांत न्याय मेळूं शकना. त्या खातीर आमी जनते कडेन हो विशय घेवन आमी न्याय मागतले आनी आमकां दिसता जनता निश्चितपणे आमकां न्याय दितली अशी आमी अपेक्षा बाळगता. खण विशयाचेरूय दीपक उलयलो. 15 तारखेमेरेन खणी सुरू करपाचे बाबतींत भाजप सरकाराचो निर्णय जावंक ना जाल्यार आमी योग्य निर्णय घेतले अशें म्हणिल्लें. ते प्रमाण अजून वेळ आसा अशें तो म्हणटा. शिरोड्या पक्षाचो उमेदवार दवरतले अशें तांणी सांगलें. मायनींग सुरू जावचें अशी आमची अपेक्षा आशिल्ली 15 तारीख पर्यंत, ती जावना. पूण बीजेपीच्या कडल्यान म्हायती जी आमी तेंच्या कडल्यान घेतल्या तातूंत ही फायल आमी फुडें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा पर्यंत गेल्या ती केन्नाय पार्लमेंटाक वचूं शकता असो एक आमकां सुचोवास आयिल्ले आसा. त्या खातीर पार्लमेंट जायसर तरी आमी ताका निर्णय घेवप शक्य ना. डेडलायन आमी दिवना. तुमकां पत्रकाराक कितें दिसता ते एक उलयलो की ती डेडलायन दिसता, हें चुकीचें आहा तुमचें. आमी म्हणलें 15 तारीख पर्यंत मायनींग सुरू जावना जाल्यार आमी त्याच्या नंतर योग्य निर्णय घेतले आनी गरज पडल्यार पाठिंबो काडटले. त्याच्या नंतर योग्य निर्णय घेतले म्हणजे अजून त्याच्या नंतरचो काळ सोंपूं ना हें लक्षात दवरा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मुंबई वा पुण्याच्या खासगी हॉस्पिटलांनी दुयेंतीक जे तरेचे जेवण मेळटा तेच तरेचे पुष्टीक जेवण गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत मेळचे हे खातीर यत्न सुरू आसात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सोडेक्सो कंपनीक हे कंत्राट दिवपाचे आसात. तुयेच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात सुरू केल्ल्या हेल्थ केअर युनिटाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. पळयात पुराय बातमी. सध्या हॉस्पिटलात जे जेवण मेळटा ते कोण जेवपाक तयार ना. देखून गरीब मनशाचे गरजे प्रमाण ताका बरें पुष्टीक जेवण मेळपाक जाय अशें मंत्री विश्वजितान सांगलें. गोवा मेडिकल कॉलेजान आयजूच सांगता तुमकां की सोडेक्सो कंपनी म्हणून हांव झगडता गेले 8 महिने की सामान्य मनशेक जे प्रायवेट हॉस्पिटलान भायर बॉम्बे बी जेवण वाडटात तेच कंपनीक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान जेवण वाडपाक म्हणून सगळे न्यूट्रिशन बी सगळे आउटसोर्स करून तांकां आनी कॅन्टिना बी तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. म्हणजे गरीब मनशाक तेजे रिक्वायरमेंट प्रमाणे तेजें न्यूट्रिशन कितें जाय ताका कितलें खावूंक गावूंक जाय ते आयज तुमी जर जेवण खावंक गेल्यार कोण मनीस घावपाक तयार ना तें जेवण. गरीब मनीस जर येता जर बरो मनीस येवन ताका सर्व करूंक जाय, तें जेवण जालें की परत व्हरूंक जाय नाल्यार कोण आमचे ताटा बिटा थंयच पडलेली आसता, कोण खावपाक तयार ना, कोण दाखयता वॉट्सॅपाचेर ते स्ट्रेचरार घालता. ह्या तरेचे गोश्टी बंद जावंक जाय. सर्वसामान्य मनशाकय भलायकेचे दिश्टीन बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हे खातीर सरकार यत्न करता. 28 तरेच्यो रक्ताच्यो तपासण्यो करपी मशिनां तांणी हाडल्यात आनी बेगीनच ती मशिनां थळाव्या भलायकी केंद्रांनी उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री विश्वजितान सांगलें. आनी श्रीमंताक जी फेसिलिटी गावता त्याच तरेची फेसिलिटी सामान्य मनशाक कशें पावोवपाचे, गांवांत कशें वचपाचें ते दिवपाचो हो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज आमी नवे मशिनां बी हाडल्या ते बी बेगिना बेगीन तुमच्या हॉस्पिटलान आमी दितले. ते आयस्टॅट मशीन म्हणजे 28 तरेचे रक्त तपासपाचे. 1-2 थेंब रक्त घेतल्यार तुमकां 28 तरेचे रक्ताचो रिपोर्ट गावतलो. म्हणजे एक क्रेडीट कार्ड कशें मशीन आसता त्याच तरेन एक चीट 2 मिनटान काय 3 मिनटान भायर सरता. म्हणजे तुमकां त्या तरेची फेसिलिटी आमी खेडेगांवांत दिवपाचो आमचो प्रयत्न. एक नवीन मशीन आयला युवराज सी म्हणून ताका स्वताच कॅन्सर सर्वायवर तो कॅन्सर तेजे एक फावंडेशन आहा. ते गोवा राज्य आमचे आरोग्य खाते आणि आमचे एक कंपनीची ती कंपनी जे हे बनयता ते मशीन करता ल्हान मशीन आनी ते इमेजिंगाच्या माध्यमांतल्यान चॅक करता की महिलाक फुडें वचून कितें चॅकींग करूंक जाय काय गरज ना. आनी 1 लाख महिला फुडल्या वर्सा आमचो प्रयत्न की ह्या स्किमीच्या अंडर 1 लाख सुमार महिलांक आमी टेस्ट करतले चॅक करपाक कितें परिस्थिती आसा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. घेवया ल्हानसा वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे रस्ते आनी पुलां खातीर केंद्र सरकारान दिल्ल्या पयशांचे सुदीन ढवळीकार कितें करता कोणाक खबर ना. वर्सा भितर पूल आनी रस्ते पेड्ड्यार जाले जाल्यार ताका ढवळीकार जबाबदार आसतलो. रस्ते आनी पुलांच्या बांदकामांत व्हडलो भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. गोंयचे रस्ते आनी पुलांची बांदकामां वेवस्थीत जावंक नात. RTI खाला मागिल्ली म्हायती संबंदीत अधिकाऱ्या कडल्यान वेवस्थीत मेळना. पूल रस्त्यांची कामां घाईघाईत चल्ल्यात. ही घाई गोंयकारांक म्हारग पडटली अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन पत्रकार परिशदेंत सांगलें. हांवें लेटरां मागली की जो खर्च कितलो जाल्लो आसा ब्रिजाक
रस्त्याक खर्च कितलो जाल्लो, ब्रिजाक कितलो खर्च जाल्लो हो म्हाका एस्टिमेट तुमी दिवपाचो म्हणून. कारण आमकां कळपाक जाय, कारण 33,000 कोटी जो सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंट आसून हांकां दिल्लेले आहा न्हू बाबा, पयशे वयता खंय. अख्खे गोंयचे रस्ते हे 33,000 कोटीन इतले सुंदर जातले न्ही. हेच्या म्हाका दिसता इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिकेक जे रस्ते आहा न्हू तेच्या पेक्षा सुंदर रस्ते जातले. इतलो हांकां पयसो येयलो आहा. आयज आमकां खंय दिसता आमचे प्रत्येकाच्या फाटल्यान कितें जालेलें आहे, बॅकबोन स्पॉन्डलिसीस प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हे पयशे खंय वयता. हो सरकार हो जबाबदारीचो सरकार ना. पयशाचो तेंच्यांनी आज पुरेपूर कारणा शिवाय यूज केल्लो आसा. जे पयशे खंय मोडूंक जाय हे मोडपाक तयार ना. हेंचे जो मार्जीन जो 40% मार्जीन जो आसा न्हू तेका ही तेंची टार्गेट आसा. म्हाजो आरोप आहा तेजेर 100% सांगता. गफला हो व्हडलो आसा. सुदीन ढवळीकर फक्त पयशे हाडटा आनी खंय यूज करतात म्हाका खबर ना. म्हाजेर तेजेर स्पश्ट महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेर सुदीन ढवळीकराक रस्त्याच्या कामाक कांयच खबर ना. रस्ते हे पावस जाल्या उपरांत मॉन्सून जाल्या उपरांत रस्तो हो 100% पिड्ड्यार जातलो जाल्यार हांव बरोवन दिता. जाल्यार सुदीन ढवळीकरान गोंयच्या लोकांक बरोवन दिवंक जाय आपूण बाबा रस्तो पिड्ड्यार जावचो ना म्हणून. नाल्यार आपले पदाचे तेणी पयशे मोडपाचे, सरकारचे पयशे मोडूंक गावचे ना. गोंयांत चलिल्ले हायवेचे काम व्यवस्थीत जायना. जायते कडेन वापरिल्ले लोखणाचो पयसो खाल्ला. शेत वाठारांतले रस्ते मोंगरतले. पयलेच पावसात काबार जातले. देखून ढवळीकरान अधिकाऱ्या वरवीं रस्त्याच्या कामाची तपासणी करची अशें बर्डेन मागला. पळयात तो कितें म्हणटा तो. पूण लोखंड जे आसा न्ही लोखंडाच्या हेंच्यांनी कोट्यांनी पयसो खाल्लेलो आसा. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं बेगीन काम करूं नाका. हांव तुका रिक्वेस्ट करता, हो जनतेचो पयसो, आमचो पयसो, हो रस्त्याक पयसो जो मोडटा न्हू कोट्यांनी करोडांनी पयशे मोडलेले आहा. ताका लागून हे तुमी पयशे आमचे पिड्ड्यार करूं नाका. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. विरोधकांक सरकाराचो विरोध करताना तुम्ही पळयलाच आसतले, पूण आता राफेल विमानाच्या विशया वयल्यान सरकार विरोधकां आड आंदोलन करताना लोकांक पळोवपाक मेळटले. पूण काँग्रेस ह्या विशया वयल्यान कशीच फाटीं सरपाक तयार ना. राफेल कराराची संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी जावची अशें काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खोलपान मागला. राफेल करारात कसलोच घोटाळो ना असो निवाडो दीत सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीन घातिल्ली याचिका भायर मारिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयान क्लीन चीट दिल्ल्यान भाजपान काँग्रेसीचेर आरोप केल्ले. तशेंच तांणी 19 आनी 20 डिसेंबराक देशभर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धेन मंगळारा हे विशीं माहिती दिली. Since 2008, some active process started in this regard, and that was initiated by the previous government. But unfortunately, even after having spent some 5 years over the draft of the deal, it never reached at the ultimate finalization. Now also, after having heard the Supreme Court judgment, the BJP in the parliament is very confidently prepared to face any kind of discussion in any of the houses of the parliament, or rather both the houses of parliament. And we are asking for discussion, but unfortunately the principal opposition party is running away from discussion and again harping upon those points which have already been settled by the Honorable Supreme Court. Verdict of the court is before all of us. Some attempts were made to create a confusion about the vocabulary, about the terminology, about the grammar used in it. And again, some kind of attempt was made even to involve the Supreme Court judges into this controversy, in a way casting aspersions about the verdict that has been given. राफेलाचो खरेदी व्यवहार देखरेख आणि ऑफसेट व्यवहाराची संयुक्त संसदीय समिती कडल्यान चौकशी जावची अशें काँग्रेसीन मागला. GPCC strongly demands and reiterates the demand of the Congress party that the ruling party must agree to the constitution of the JPC and reference of this issue to that committee. Why HAL, even that question has not been answered. Why HAL has been sidelined and a new partner, he appears as if from the blue, has been made the partner by Dassault, of course by Dassault. They are trying to hide behind a facade
that it was Dassault who selected Ambani's. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. चिमला येवपी प्रस्तावित IT पार्काक गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर महासंघान खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक लागून तांच्या गावांतली जैवविविधताय काबार जाल्ली तांकां नाका. देखून तांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें तांचे म्हणणे. पळयात पुराय बातमी. गाकुवेध महासंघाच्या म्हणण्याप्रमाण चिल्ड्रन्स पार्काच्या नावान सरकार तांच्या माथ्यार IT पार्क मारपाक सोदता. मंत्री रोहन खंवटे ताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असोय तांचो आरोप. IT पार्क बळजबरीन तांच्या माथ्यार मारपाचो यत्न जालो जाल्यार सबंद गोंयभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. ह्या IT पार्कामुळे तांचे जे गांव जे आसा, तांचे जमिनी आसा, तळी आसा, ही सगळी डिस्ट्रॉय जातली. अशी इकोसिस्टम आणि वॉटर रिसोर्स सिस्टम विल बी वॅनिश्ड. IT पार्क कॅन्सल करनासतना तुम्ही चिंबेल गांवांक हाडपाक तुम्ही हें केलें जाल्यार गाकुवेध फेडरेशन will agitate all over the Goa. Revenue Minister रोहन खंवटे हे त्यांच्या स्वार्था खातीर ताणें तो थंय हाडपाक सोदता. आमचो IT पार्काक विरोध ना, पण त्या जाग्यार जावपाक जायना कारण आमचे फार्मर आसा ती आमच्या लोकांची फ्युचर्स आसात. खंवटेची सरावंडींग अलवाराची जमीन आसा ते रिलेटेड तो खंवटे आसा आनी सरावंडींग जमीन ताका ती खावपाक इजिली मेळटली फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. ही 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर IT पार्काक केले आनी जे डोंगर आसा सायडीचे ते तो रिलेटेड आसात आनी ताचो सामको लागचो संबंद आसा जमनी कडेन. पणजेच्यान आमचे खबराकार प्रणिता नायक आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तांत्रीक कारणांक लागून कामुर्ली तुयें फेरी सेवा फाटल्या 2 दिसां सावन बंद पडल्या. ताका लागून तुया सावन कामुर्ले येवपी लोकांचो यो वच करपाचो मार्गच बंद जाला. जाता तितले बेगीन ही फेरी सेवा परतून सुरू करची अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात पुराय बातमी. परिकार सरकारान पूल बांदता म्हणून सांगिल्ले, पूण त्या आश्वासनाचो सरकाराक विसर पडलो. नदी परिवहन खात्याची फेरी सेवाय सारकी ना. देखून कोलवाळे पुलाच्या धर्तीचेर कामुर्ली तुयेचो पूल बांदचो अशें थळावो नागरीक ज्ञानेश्वर वळवयकार म्हणटा. आतां ही गोव्हर्मेंटान आमकां पूल बांदता म्हणून सांगलो परिकारान, तो सगळो बोगस जालो. मतदाना टायमार कितें कितें आमकां फटास कितें मारल्यो ते सगळें सोंपलें आनी आतां तो थंय सुशागत न्हिदला. आनी हे आतां गोव्हर्मेंटाचे फेरीबोटी रिवर नेविगेशनाचे पळय चलता ती सारकी चलना. 8 दीस बंद, 2 दीस चलता. खंयचे इंजीन वयता, खंयचे क्लच पेटी मोडटात, खंयचे सुकाणें मोडटा. अशें करून आमच्या लोकांचे हांगासर येवपाक वचपाक हाल जातात. तेन्ना गोव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी बेगीन लक्ष घालून आमकां जाता जाल्यार ते पुलाचें कितें म्हणटा पळय, कोलवाळे लोखंडी पूल बांदलेलो तो करून दिवचो. आनी तो दिता आसतना मातसो गडगच करून दिलो आमकां चड बरें जातलें. आनी जालें जाल्यार ते तेंच्या सरकाराचे आमी उपकार मानता. त्या लोकांची सोय बरी जातली. हांव कालिदास खोर्जेकर कामरेर रावता. ते सायडीन तुयेन बिजनस करता. पण म्हाका डेली येवप वचप कामुर्लीच्यान तुयेन वयता, तुयेनच्यान कामुर्ली येता. पण चडशे टायम म्हाका फेरीबोटी गेले जाल्यार फेरीबोटी मेळना. कितें ना कितें प्रॉब्लम जाल्ले आसता तांकां. आयज हें मडलें म्हणटा, फाल्यां तें मडलें म्हणटा. आनीक केन्ना अशें येता फेरीबोट आनीक खंय गेल्लेली आसता. म्हणजे ते कसल्या तरी कामाक व्हरता फेरीबोट. पण आमकां जाय तेन्ना फेरीबोट मेळना. म्हणजे आमच्या लोकांचो कांय व्हॅल्यू ना कसो जालो न्हू. म्हणजे तांकां जाय तें करपाक जाय तेंच्यांनी. संडेचे येयलो आतां आयज म्हाका वचोंक जाय आसलो संडेचो, पण आतां टायमार फेरीबोट ना. परत शिवोलच्यान वयचो पडलो, नाल्यार कोलवाडच्यान वयचो पडलो. हे सदांच अशें जाल्लेलें आसता तेंचें. म्हयन्याच्यान 15 दिसान 2-2, 3-3 दीस तेंची बंद आसता फेरीबोट. कामुर्लेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मया एके गाडयेक आपटून बिबट्याचे पिल मेले. मये केळबाळ वाड्यावयले देवतेर सोमारचे राती ही घडणूक घडली. बिबट्याचे पिल रस्त्याकडेक बशिल्ले. अचकीत उठिल्ल्यान वेगान येवपी गाडयेक ते आपटले आनी जाग्यारच मेले. ताका वाटावपाचो यत्न फुकट गेले. मादी बिबट्याचे ह्या पिलाक वाटावपाचे थळव्या लोकांनी खूब यत्न केले. तांणी रान खात्याक फोन लायलो. ताचे आदींच ताचो जीव गेल्लो. केरीच्या रान खाते अधिकाऱ्यांनी ताची कूड ताब्यात घेतल्या. मय वाठारांत जायते खेपे रातच्या वेळार लोकांक बिबटो दिश्टी पडला. जायते खेपे लोकवस्तीतय तो घुसला. ताका लागून लोकां मदीं भिरांते पातळ्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फोंड्या नगरपालिका बिल्डिंगे लागसर स्कूटर आणि टँकरा मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान सुरेश भक्ता नायक ह्या स्कूटर चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयले. पळयात पुराय बातमी.
इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. परत मेळुया पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.